मालपेपेडणे वाठारांत दोंगराचेर आदिवासी मनशां 50 संख्या वयर राबितो करून राविल्लीं आसा। तांकां कसलीच साधन सुविधा ना। रावपाक सारकी सुवात नाशिल्ल्यान तांकां आपले सगळे सामान घेवन गांवांनी भोंवचें पडटा। कोणाच कडेन शिक्षण ना जाल्यार तांचे 4 पिढयो गोंयांत राबितो करून राविल्ल्यो आसात। स्वताचो उपचार करतली जाल्यार तांचे कडेन पयशे ना। त्या खातीर सरकारान तांचेर लक्ष दिवचें अशी आदिवासी लोकांची मागणी आसा। सरकारने काय देऊचा घर बांधून खंय ह्यावपाक जागा असे देवपाक असे मी म्हणतो। थंय फिरव तेव्हा काही एक नसला, कोण लोक काय म्हणत नसले। आणि आता गेलो जाल्यार लोक सांगतात हे कोण इले खंयसून इले काय हे जाला। तेका लागून आमकां आतां खंय भायर वचूंक गावना ना, बिराड घेवन काय ना। ना म्हटलं तरी 30-35 वर्सां ह्याच जागेत जातली। आणि पयलीं मस्कोणी रवत, आमचे ल्हानपणांत मस्कोणी रवत, परत हेतून रेल्वे स्टेशना कडेन रवत, परत हेतून तेलयेंचे गडगे कडेन थंय रवत।